आम्ही येयल्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्या बरोबर आसा गौरीश मांद्रेकर. तो एक यूथ कार्यकर्तो आणि आरजीचो नवो उमेदवार आसा. आमी ताचे कडल्यान जाणून घेवया की तांणी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कितें नवें चिंतून दवरला, लोकांचे प्रश्न तो कशे तरेन सोडयतलो, लोकांक कितें प्रश्न आसात जे अजून सुटावे जावंक ना. माझे नाव गौरेश मांद्रेकर आणि हांव शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून घोशीत जाल्लो आसा. सगळ्यांक पयलीं हांव तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुमी म्हाका हो प्लॅटफॉर्म दिलो म्हणून. आयज आमची शिवोलेक कितलींच वर्सां तरी फाटीं गेल्ली आसा. आमची शिवोलेन आमकां बेसीक फॅसिलिटी सुद्दां ना. आमची शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक, आमकां लायट, आमकां रस्ते ही मेन प्रॉब्लम. बेसीक फॅसिलिटीज आमची शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ही आमची आजून मेरेन सॉल्व जायना. आमचे रस्ते तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले. आमचे इतले रस्ते फेमस आसा गोंयांत, येयल्ल्या रस्त्यांक वणें आसा आनी तशेंच कितलेच जाणांच्यो गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा. थोड्यांची बॉडी पेन जाता ती धाडोवन थंयसर. कितले जाणांचे एक्सिडंटूय जाल्या. तशेंच कितले जाण एक्सिडंट जावन जिवूय गेल्लो आसा तेंचो. तर हे खंयचो तरी बदल घडपाक जाय. तशें आमची लायट आयज खंयचो तरी मेगा प्रोजेक्ट्सांक वयता आनी आमच्या गांवच्या लोकांक जे आमचे मूळ गोंयकार लोक आसा तांकां खंयचो तरी लो वोल्टेजीचो प्रॉब्लम फेस जाता. हे सगळें खंय तरी चेंज जावपाक जाय. आमची शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टल बेल्ट आनी हितून चडशे जाण टुरिजमाचेर डिपेंड आसा आनी हे टुरिजमार डिपेंड आसल्या कारणान खूब जाणांची पोटाय गेल्ली आसा आनी आमचे मॅक्सिममशे लोक आमचे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन टॅक्सी भाव आसा आनी गोवा मायल्स येयल्ल्या कारणान तेंचो बिझनस खंयचो तरी स्टॉप जाल्लो आसा आनी ते आमी डोर टू डोर भोंवता घरा तेन्ना आमी पळयता लोकांच्यो गाडयो कश्यो दारान लायल्ल्यो आसा आनी इसारल्यार म्हणटा मिटरांक पयशे ना. कोण म्हणटा आमकां भाडी मेळना, ते गोवा मायल्स येता भाडी घेवन वयता. हे स्टॉप जावपाक जाय. तशेंच आमी अनएम्प्लॉयमेंट एक मेन मुद्दो आहा. आमी घरांनी भोंवल्या, डोर टू डोर केल्या, पोगो बील एक्सप्लेन करताले तेन्ना आमचे यूथ जे आसा कितें एम्प्लॉयमेंट आसा हे गव्हर्मेंटान डेटा कलेक्शन करपाचो जाल्लो. तो आयज गव्हर्मेंटान डेटा कलेक्शन करूंक ना. ते फेल जाल्ले आसा. ही पंचायत लेवलीन काम करूंक जाय तेंच्यांनी करूंक ना. हे आमी डेटा कलेक्शन केलां. आमचे कडेन खबर आसा आमकां कोण भुरगो कितलो शिकला, कोण कितें काम करता आनी आमी मेजॉरिटी अशें पळयलां की ग्रॅज्युएट भुरगो सारके लो लेवलाचें काम करता, तेजे लेवलाचें काम तो करिना. सो हे सगळे खंयचो तरी बदल घडपाक जाय. तुमकां कित्याक दिसता की लोक तुमकां वोट करतले, कशें तुमी नवीन आसात? आमचो विजन आसा न्हू, जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो विजन आसा. आमकां आयज 60 वर्सांनी कोण तरी गोंयकार म्हणून डिफायन करतलो, नीज गोंयकार म्हणून. आनी गोंयकार म्हणून डिफायन केलो म्हणून जायना. आमचे गोंयकारांचे रायट्स आमकां प्रोटेक्ट करून थेयतलो. हेज्या खातीर आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सपोर्ट करपाचो हो हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन. आतां जर तुमी ह्या इलेक्शनाक जिखून आयले जाल्यार तुमी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कितें कितें करतले? आमची आतां खूब पॉलिसीज येवपाची आसा. एक तर गार्बेज पॉलिसी येवपाची आसा, एड्युकेशन पॉलिसी येवपाची आसा आनी 2 प्रॉमिसीस ऑलरेडी येयल्ल्यो आसा. आमी फर्स्ट एसेंब्लीक पोगो बील पास करतले आनी तशेंच आमचे लँड प्रोटेक्शन एंड रिफॉर्म एक्टूय आमचो प्रॉमीस येयल्लो आसा. हे लँड प्रोटेक्शन एंड रिफॉर्म एक्ट आनी पोगो बील आमी फर्स्ट एसेंब्लीन पास करतले. तशेंच आमचे शिवोलेन उदकाचो प्रॉब्लम आसा. शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदकाचो प्रॉब्लम आसा. हो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक ज्या गांवांनी आमकां टाकयो ना त्या गांवांनी आमी टाकयो घालपाक प्रयत्न करतले. तशेंच आमकां ज्या गांवांत उदक सोर्स अवेलेबल आसा, नॅचरल सोर्स, बांयो जावं त्यो लेक्स जावं स्प्रिंग्स जावं वॉटरफॉल्स जावं, हे उदक आमी फिल्टर करून सुद्दां आमच्या लोकल्सांक त्या गांवांत जो रिसोर्सीस तेंच्या गांवांतलो आसा तो आमी गांवांतूच पावोवपाचो प्रयत्न करतले. तशेंच आमचे आतां गांवांनी गार्बेज झोन जाता. हे गार्बेजाचेर आमचो नेक्स्ट आतां पॉलिसी येवपाची आसा. हितून आमी सांगतले कशें आमी गार्बेज ट्रीट करतले ते. आनी अनएम्प्लॉयमेंट आसा तो आमी 5 वर्सांक 5 भुरग्यांक कामाक लावपाचें पळयना. आनी जे गोवोरमेंटान आमचे तकलेन घातलेले आसा की फक्त गोवोरमेंट जॉब आमकां प्रायवेट जॉबूय जाय आनी आमी बिझनसूय प्रमोट करतले आनी आमचो गोवोरमेंट हो खूद बिझनस आमी प्रमोट करतले आमच्या भुरग्यांचो.